प्रश्न कितलेशेच गोंयकार आयकूंक सोदतात. यू आर कॉल्ड द आर्किटेक्ट ऑफ दीस BJP गव्हर्मेंट. पयलीं जेन्ना मनोहरबाब दिल्लीच्यान हांगा येवपाक जेन्ना इलेक्शन जालें, तुवें 10 जाण बाकीच्या लोकां कडेन मागून गोवा फॉरवर्ड बाकीचे एकठांय करून मनोहरबाब पर्रीकराक चीफ मिनिस्टर केलो. ताजे नंतर दोतोर प्रमोद सावंत हांकां तुमी कॉन्सोलिडेट करपाक आनी 10-12 लोक हाडून तुमी पार्टी सामकी अखंड केली. म्हजो प्रश्न वेगळो. आय वॉन्ट यू टू कमेंट ऑन दीस टू पर्सन्स, ग्रेट गोवन्स, दोतोर मनोहरबाब पर्रीकर आनी दोतोर प्रमोद सावंत. हाजें कंपॅरिजन तुमी कशें करतात? सी, हो मोठो डिफिकल्ट क्वेश्चन तुमी विचारला आमकां. बट आर्किटेक्ट बीन आमी न्हू. आमी भारतीय जनता पार्टीचे सोल्जर. एक कार्यकर्ता म्हणून हांव जॉयन जालो आनी आमदार जावंक पावलो. सेकंड टायम आमदार जालो. ZP जाल्लो पयलीं. आनी वी फॉलोड मनोहर पर्रीकर एट दॅट टायम. ते टायमार आमची मायनॉरिटी कम्युनिटी वॉज नॉट टुवर्ड्स BJP. खाली एकटोच आहलो, फ्रांसीस डिसूजा. आय वॉज द सेकंड who got elected under BJP's this thing, that is on ZP ticket. Tenna minority कोण येनासले. But we followed Manohar Parrikar. But BJP has given me a lot of things. म्हणजे हांव खूबशे वस्तू शिकला थिंगासून. खूबशे वस्तू मनोहर पर्रीकरा कडसून शिकला. आर्किटेक्ट हांव न्हू. आर्किटेक्ट पार्टीच. आनी काम केलां तें पार्टीन केलां. आय वॉज वन ऑफ द पर्सन एट दॅट पर्टिक्युलर टायम टू हेल्प आवर भाई टू कम बॅक फ्रॉम दिल्ली एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. I was one of the person. I cannot take the whole credit. The credit goes to the party. पार्टीन काम केला ते सगळ्यांक लागीं हाडपाक. Whether it was रोहन खंवटे, whether it was विजय सरदेसाय, whether it was MGP. MGP आमच्या वांगडा नासले तेन्ना. MGP एकलेच गेल्ले इलेक्शनाक आनी तांकां 3 सीट मेळ्ळे. सो हे सगळे लागीं येयले मनोहर पर्रीकराक लागून आनी ताका गोंयांत हाडलो चीफ मिनिस्टर. आय वॉज वन ऑफ द पर्सन ओवर देर एट दॅट पर्टिक्युलर टायम टू हेल्प की हे गणीत जावचें आनी आमचो सरकार जावचो म्हणून आमी प्रयत्न केलो. कसलीच आस नासली. कोण म्हणले तुवें इतलो प्रयत्न केलो आनी तुका मंत्री बसून करूंक ना. आस नासली. आय डीड नॉट आस्क फॉर एनीथींग. सो आय हेल्प्ड. मनोहर पर्रीकर टोल्ड मी, मायकल, वी हॅव टू फॉर्म द गव्हर्मेंट. सो आमी कामाक लागले. सो दॅट इज द वर्क आय हॅव डन. दॅट वॉज फॉर द पार्टी. सेकंडली जे तुम्ही प्रश्न आमकां विचारला. बाब, तुमी आज पॉलिटिशियना भशेन हो प्रश्न उलयलो. हांवें प्रश्न तुमकां कितें केलो की मनोहरबाब पर्रीकर आनी दोतोर प्रमोद सावंत हांची सिमिलॅरिटी नाल्यार दोतोर प्रमोद सावंत हॅज वर्कड अंडर मनोहर पर्रीकर एज अ कार्यकर्ता, एज अ फर्स्ट टायम MLA. हांवूय तेन्ना MLA जाला. तो चेअरमॅन GSIDC, हांव PDAचो चेअरमॅन. So he worked under Manohar Parrikar. He has learnt lot of things from Manohar Parrikar. Now to deliver. आता कितलो टाइम जालो? 1.5 year जाले. नियरली आता 3 महिन्यांनी आता 2 years जातली तेका. सो 1 year 9 months जाले धरतो. 1 वर्स 9 महिन्यांनी डॉक्टर प्रमोद सावंत खूबशे वस्तू शिकलेलो आहा. आनी मनोहर पर्रीकर जो अंडरस्टँड करतालो गोंयकाराक आनी गोंयकाराची गरज, गोंयकाराक कितें जाय कितें नाका, ते डॉक्टर प्रमोद सावंत शिकलेलो आहा. गेली 5 वर्सां शिकला आनी ही 4 वर्सां शिकला. तो चीफ मिनिस्टर जावचे पयलीं शिकला एज अ स्पीकर. हांव डेप्युटी आहलो तेन्ना. आनी ही हॅज लर्न्ड द आर्ट फ्रॉम मनोहर पर्रीकर. बट वन गुड थिंग अबाउट Dr. Pramod Sawant is, if you ask him something, and if that thing cannot be done, he'll tell you over there only,
विदीन 5 minutes 10 minutes 15 he'll call all the officers concerned हे काम जातले वा जावचें ना जायना जाल्यार तुका डायरेक्ट सांगप हे काम तुजें जावचें ना. Whereas Manohar Parrikar was a very diplomatic person. He used to not tell directly. He used to tell, I will study the matter and I will let you know. So he would tell after 8 days. 8 दिसाचो टायम दितालो तो. हो फुडल्या आठवड्यान, फुडल्या ब्रेस्तारा दीस, फुडल्या शुक्रारा दीस अशें सांगतालो आमकां तो. आनी तो सिरियसली सांगतालो. आनी तो जाणा अशें तें काम जायना म्हणून. But he could not hurt that person at that particular time. Or he could not tell him directly on his face. तो सांगतालो आपूण स्टडी करता, फुडें पळयता, आपूण ट्राय करता हें काम करपाक आनी तुजें काम करून दिता. पण मागीर फुडें तो 10-15 दिसांनी सांगप की हें काम जायना. सो दॅट इज द डिफरन्स, ओन्ली डिफरन्स. हो डायरेक्ट सांगप की हें काम तुजें जाता वो जायना. जाता जाल्यार रोखडेंच काम करून दिवप. जायना जाल्यार डायरेक्ट सांगप. जी गोश्ट जायना ती जायना. जी गोश्ट जाता ती चालीक रावप आनी तें करून घेवप. हें डॉक्टर प्रमोद सावंत. पण इंटेलिजंट IITN इंटेलिजंट डॉक्टर आमचो बाप एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर. ही न्यू द पल्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा बिकॉज ऑफ द सो मच ऑफ एक्सपिरियन्स. तेजो एक्सपिरियन्स पळय तूं रायट फ्रॉम 90s. नॉट इवन एज अ MLA, पयलो एज अ कार्यकर्ता ऑफ BJP. He has learned a lot of things. Then he contested MP election unsuccessful. Contested MLA successful. Magir leader of opposition. He understood what Goa wants, what Goans wants. खूप टायम लागलो ताका मुख्यमंत्री जावपाक, पण जालो तो. तेन्ना पासून तो त्या टायमार सादो मनीस तेजे कडेन वचोंक शकनासलो, ताका भियेताले. हांव पासून म्हाका उगडास येता इन द इयर 2001 तो चीफ मिनिस्टर आसलो पळय तेन्ना. हांव तेजे कडेन गेलो कितें सांगपाक. तो इतलो स्ट्रेट फॉरवर्ड उलयतालो म्हणजे असो की तूं सांगता सांगता तो जो तर कितें आयकता तुजें जाल्यार तो व्हडलोसो तुका हें दिनासलो. बट स्लोली दॅट थिंग चेंज. हीज टेम्परामेंट वॉज व्हेरी हाय एंड दीस वॉज लायक म्हणजे he was if he was in a mood he would listen to you, otherwise he wouldn't listen to you. But a very nice person. Turi म्हणटा very nice person. But it took for 2002 to 2012 10 वर्सांनी तेणें खरें जें कितें करपाक जाय पावरान रावपाक, how to balance, how to get works done, how to take everybody along with him, all the communities along, the Hindus, Christians, Muslims सगळे तो त्या 10 वर्सांनी शिकला. हे म्हाका तरी कळोन येता. एंड 2012 हांव तेजे वांगडा आमदार जाला. 2009 हांव तेजो ZP जाला. 2005 हांव तेजे पार्टीन प्रवेश केला. तेजे पयलीं आमी जेन्ना तेजे कडेन गेले उलोवपाक आनी तो म्हाज्या वांगडा म्हाका तेणें टायम दिलो 5 मिनटां उलोवपाक तेजे घरा लागीं. तेन्ना जे म्हाजें आनी तेजें डिस्कशन जालें, हांव तेन्ना भुरगो, तो आनी चिंता हो आनी आपल्याक कसली शाणपणां ज्ञानां सांगता. आमचें डिस्कशन वॉज ऑन सालिगांव सीट. तूं दोतोर विलीक कित्याक सपोर्ट करता म्हणून हांवें ताका डायरेक्ट विचारलें. सो तो आसलो. मागीर तो कितें वाचतालो समजा म्हाका पळोवपाक लागलो आनी तें बंद केलें ताणें वाचपाचें. हो आनी कितें आपल्याक विचारता, हो कोण म्हणजे ही नेवर liked anybody cautioning his authority. He never liked anybody cautioning him. So हांवें सांगलें ताका 2007चो तुजें हें कितें, what have you decided about सालिगांव. तूं कितें म्हणूंक सोदता अशें डायरेक्ट म्हाका क्वेश्चन केलो. हांवें म्हणलें हांव सीट हाडूंक सोदता भाजपाक. तूं आमचो मेंबर ना म्हणलें. मेंबर जा पयलीं म्हणलो. हांव मेंबर जालो. परतून मेवलो ताका. हांवें म्हणलें मेंबर जालो हांव बाई. तुका टायम कोणी दिला. ना तेणें दिला म्हणलें टायम. बस म्हणलो. आतां कितें सीट हाडपाक जाय म्हणलें सालिगांवचो. तूं दोतोराक उडोवंक सोदता. हांवें म्हणलें हांव उडोवंक सोदिना. तूं जो मनीस कॅन्डिडेट दिता ताका जिखोवन हाडटा म्हणलें आमी. तो पयलीं फकाणां सजमलो. मागीर तेणें मातशी स्टडी केली आमकां
आनी हांवें ताका अशे अशे फिगर्स सांगले आनी मागीर तो म्हणलो बरें दिता म्हणलो तुमकां कॅन्डिडेट बरो कॅन्डिडेट दिता म्हणलो हाडटलो जिखोन तुमी हय म्हणलें आमी सीट हाडून दाखयलो ताका तेन्नासून तो म्हाजेर विश्वास दवरता 2007सून दिलीप परुलेकर तेजो एक सादो कार्यकर्ता आसलो त्या कार्यकर्त्याक तेणें आमदार केलो ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन ही वॉज जस्ट अ कार्यकर्ता he was not that intelligent in politics, he was not smart in politics, but he made him smart. So this is Manohar Parrikar. We have learned from him. तो गुरु आमी शिष्य including Dr. Pramod Sawant, तो गुरु तो शिष्य तेणें खूब शिकला पूण डिप्लोमॅटीक हेडचे कडेन जायना म्हणजे तो जायना काम तुजें जाल्यार तुका डायरेक्ट ना म्हणटा ती डिप्लोमॅसी तो करूंक शकना डॉक्टर प्रमोद सावंत दिस इज द डिफरन्स काम करून दिता आतां पासून तो मुख्यमंत्री जाला ते आतां पासून कामां तेणें केल्या तेजे कडेन घोडटा तशी करता तो पयशे ना स्टेटी कडेन घोडटा तशी कामां केल्या आनी आमी वी हॅव टू हॅव पेशन्स एंड वेट टू सी दॅट ही वील डू मोर वर्क फॉर द लव ऑफ गोवन्स एंड फॉर गोवा बरें म्हजो दुसरो पळय प्रश्न आसा बरो उलयलो सामको असो असो सामको काळजांतल्यान उलयला तूं ते चकचकते कसिनोचो एक हो कसिनो पळय आसा गोवा वॉज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट इट आज गोंय ह्या कसिनोक लागून लाखांनी लोक ताजेर पोट भरतात हॉटेलांचे रूम भरतात फ्लायटी चड येतात सगळे महाराष्ट्रान आतां ते कसिनो ओपन करूंक सोदतात आसामांत केला तरी थोडे लोकांच्या नजरेन हे लायटी वतात आज ह्या इट इज अ मॉड्यूल स्टार्टेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा विच इज लिगल सगळ्यान हायस्ट रेव्हेन्यू आउट ऑफ 4-5 दिस थिंग तातूंतल्यान येता तेन्ना तुमचें म्हणणें ह्या धंद्याचेर कितें आनी हाव इज आवर टुरिजम depending on casino? See, first of all, we have to understand the model of tourism in the state of Goa. थोडे लोक आता समजता it is a some say it is a casino destination, some say it is a beach destination, some say it is a different types of नावां दिता तांकां. But Goa is a state by itself for tourism. It's a natural tourism destination. नॅचरल कित्याक म्हणटा हांव ही जी न्हंय आहा मांदोवी रिवर आहा आमची ही वयता सारकी आप टू कुटुंबी इफ यू वॉन्ट टू सी द हिंटरलँड बाय बोट यू जस्ट टेक अ बोट फ्रॉम पेंजीम अँड यू गो अँड सी द ब्युटी दॅट इज नेचर द बर्ड्स द crocodiles द डिफरंट टायप्स ऑफ fishes if you want to go for fishing in the river and you will see the picturesque view तूं सारको चर्चीज टेम्पल्स सगळे वस्तू तुका थिंगासर पळोवंक मेळटले म्हणजे गोवा इज नॉट ओन्ली अ बीच डेस्टिनेशन और पीपल नॉट ओन्ली कम फॉर कजिनोज बस कजिनोज इज अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री हे आमी सोजमान घेवपाक जाय आनी आमी मान्य करपाक जाय इतली वर्सां खंयचोच मंत्री डायरेक्ट असो उलोवंक ना की ट्युरिजम इज ऑल्सो दीस कजिनो इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्युरिजम इंडस्ट्री It gives a big revenue to the state in the way of GST. The rooms get filled up whoever comes to play in the casino. Tingasur GST मेवता स्टेटीक. इंडस्ट्री जेन्ना हॉटेलान लोक येतात एम्प्लॉयमेंट वाडटा रूम्स वाडटा रेस्टॉरंटाक गिरायक जाता बुशारी मांड जो आहा हे आमचे सुपर मार्केट आसूं वो धाकटुलो बुशारी मांड आसूं वो ऑमलेट रोसाचो गाडो आसूं वो चिकन कोण तरी शाकोती विकता तेका गिरायक जाता तेका कोण गिरायक घालता म्हणशी तूं तेका टॅक्सीवालो गिरायक घालता जो टॅक्सीवालो आरांबोल केरीसून ह्या काजिनोचेर गॅस्टांक घेवन येता तो गॅस्टांक ड्रॉप करता आनी थिंगा वयता आनी खंय तरी शाकोती खाता वो ऑमलेट रोस खाता आनी तो आपलो रावता आपलो गॅस्ट केन्ना भायर सरतलो पळय तो गॅस्टान फोन मारलो तेका परतून घेता आनी आरांबोल वयता म्हणजे दीस इज द इकॉनॉमीक एक्टिविटी भाजी जो कोण विकता जो कोण नुस्तें विकता जो कोण
तांतयां विकता, जो कोण कोंबड्यो विकता, हेंकाय गिरायक तेच हॉटेल करता, तेच इंडस्ट्री करता. म्हणजे इट इज पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री म्हणटा हांव. आयज बीच डेस्टिनेशन शेका खातीर लोक येता गोंयांत. शेक इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट्स वन पार्ट which is important for the tourism industry to grow. It's one section which attracts the tourists to Goa. Foreign tourists especially. Deck bedacher घालून ते sun bathing करतात. ते येता कित्याक sun. We come for the sun because it is not there in our country. So they want to sleep on the deck bed for sun tanning. So they come for the shack. They'll go only once in the casino in their stay of 1 month. Just, they'll not go and play. They'll go see, have a drink over there, come back. So they are coming for the beach. Some people come only to see birds. Some people come only to see hinterland. Some people come on a pilgrimage during the time of the exposition of St. Francis Xavier or during the time of feast. Some people come to see all the temples in the state of Goa. Some people come just to see Goa for the first time. Just to relax. Relax. Some people come only for, some people only come for casino. So, but we all have to agree today that after the pandemic, जो तर टुरिस्ट, इंडियन टुरिस्टूच आहा आतां गोंयांत, फॉरेनर ना, इंडियन टुरिस्ट जंप जाल्या is because of this industry. I told Honorable Chief Minister open the casinos because all the hotels are dry. आमच्या हॉटेल रुमांक 12 रूम, 14 रूम, 15 रूम, 20 रूम, 30 रूम, 25 रूम जाताले. सगळ्या हॉटेलांक, गेस्ट हावसांक रुमान कोणूच गेस्ट येनासलो. The day we opened the casinos, the occupancy doubled from the next day. Within 1 day, 20 room आसले ते 40 येवंक लागले. So we have to understand that this is one of the industry which gives revenue directly to the state and indirectly to the people who are in business or who are in working class. So सगळी हॉटेलांनी जे रूम बॉयज, वेटर्स, स्टीवर्ड्स, टॅक्सीवाले सगळे जे कोण रेंट कारवाले जे घरा आसले ते परतून हॉटेलांनी येवपाक लागले, गेस्ट हावसांनी येवपाक लागले, कित्याक बिझनस स्टार्टेड. तर आयज पॅन्डमीक आसा वर्ल्डान, पूण तरी आसतना बिझनस एक 60-70% इम्प्रूव जाला. जे आमचे कडेन 10% आसले इन द मंथ ऑफ सप्टेंबर, इन द मंथ ऑफ ऑक्टोबर, ते नोव्हेंबरानसून 60-70% पावला. And we are hoping that pandemic ends or goes down and foreign tourists come to the state of Goa. You are the only MLA who has this thing to say, yes, I support the industry because you, I think. No, we have to understand. Lot of people say it is a gambling industry. Who told you to gamble? तुका कोणी सांगला वचून तिका गॅम्बल कर म्हणून? आम्ही काय सांगूंक ना, सरकारान सांगूंक ना. This is legal gambling. Whoever wants, who has got extra money will go and gamble. आम्ही तुका म्हणना तिंगा वच आनी गॅम्बल कर. तसले बॅड वायसीस खूब आहा. म्हणजे तू सगळे बॅड वायसीस आहा ते वचून सोदीत रावतले. So we have to know what is good and bad. Nobody has told you to come and gamble. This is a industry, it's a part of the economic activity within the state of Goa. We have earlier governments have given license. Today it has grown big. A lot of people get direct and indirect income from that, revenue from that economic activity. The circle completes with the part of the casino industry, with the part of the hotel industry. आमचे बरे नाईट क्लब्स आहा, सगळे कितकेच भाशेचे activity आहा state of Goa. So we have to understand that when it comes together, it becomes tourism. All these industries together becomes tourism. Whether it is shack, whether it is private restaurant, whether it is huts on the beach, private huts, bare wooden cottages, 5-star hotel, 3-star hotel, a guest house or a small villa on rent. Finally, this is a part of the industry. And
a taxi owner and a taxi driver also becomes part of this industry. So we have to see that it is finally one. सगळी मेळोन ताका ट्युरिजम म्हणटा आमी. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट वन पर्टिक्युलर थिंग जे लोक ओपोज करता, लोक सगळ्याक ओपोज करतले फाल्यां. थोडे जाण लोक आहा ते सगळ्याक ओपोज करतले. ते म्हणटले फाल्यां शेक नाका बिचार, परवा म्हणटले आमकां उमक्यो वच नाका. हाव मच वी आर गोइंग टू हियर दॅट. वी हॅव टू हियर एंड कीप क्वायट. सो इंडस्ट्री जी आमच्या गोंयकारांक चार पयशे जोडपाक आनी आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक ताकद दिता, ती इंडस्ट्रीक आमी ना म्हणूंक उपकारना. म्हजो लास्ट क्वेश्चन, बाकीचे एक 4-5 दवरिल्ले हांवें विचारना. एकूच प्रश्न विचारपाक जाय. वॉट हॅज द पॅन्डेमीक टॉट यू? तुवें 20 तारखेक जेन्ना तुमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवान 20 मार्चाक गव्हर्मेंट ऑफ गोवान बॅन केलें, 25 तारखेक नॅशनल बॅन जालें. तुवें सगळें सोडून घरच्यान भायर पडून सगळ्या लोकांक पळयलें. हाजेर म्हाका तुका ह्या पॅन्डेमिकान कितें शिकयलें आनी तूं कितें शिकलो, हाजेर एक 2 मिनटां उलोवपाक जाय. सी, पॅन्डेमीक कितें तें पयले फावटी आमी पळयलां लायफान. आनी आमी पयले आसताले, पूण जे दिसा आमी टीव्हीचेर पळयलें इटालीक, स्पेनाक आनी अमेरिकाक जे भाशेन लोक मरपाक लागले, चायनाक जे भाशेन लोक मरपाक लागले, धाकटे धाकटे क्लिप्स आमी पळयले. हे तेणी व्हिडियोज जेन्ना सर्क्युलेट जाले तेन्ना आमी खऱ्यांनीच भियेले. आख्खो जग भियेलो. आनी पॅन्डेमिकानसून जेन्ना आमी फर्स्ट विकानसून भितर सरले, लोकांक खुबशे लोकांक प्रॉब्लम जाले, सगळेच बंद जाले. कोणाचो बाजार ना, कोणाक आनी कितें ना. आमी खूब प्रयत्न केले लोकांक व्हरोन पावोवपाक, बाजार पावोवपाक आनी कितें भाजी हाडपाक आनी कितें नुस्तें हाडून दिवपाक. सो गोंयकार नुस्तें ना जाल्यार जेवण वचना. त्या टायमार नुस्तें बॅन जालें, पूण आमी खंयचे 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 नुस्तें जें येतालें, आमचे बोटी थोड्यो भायर आसल्यो त्यो येयल्ल्यो, कोणाच्या हितून फिशरीजान नुस्तें आसलें बॉक्सांनी आयसान घालून, तें आमी कशें लोकांक पावोवपाचो, हें सगळें आमी काम केलें. म्हाका दिसता गोंयकार हो भियेना काम करपाक. आमचे वांगडा खुबशे जाण गोंयकार भायर सरले काम करपाक, वॉलंटियर्स म्हणून. ह्या पॅन्डेमिकानसून खूब वस्तू आमी शिकल्या. एक शिकला म्हणटा पळय तें लीव वीथ द वायरस. वायरसा खातीर भियोन आमी घरानूच भितर रावप ना. प्रोटेक्शन करप, रावप, सारकें प्रोटेक्टेड रावप. आजून पासून आमी मास्क घालून भोंवता. हात कोणाक दिवप ना. चुकोन हात दिता हांव, चुकोन इसरोत जालें. म्हणजे वी हॅव टू टेक प्रोटेक्टीव मेजर्स, बट वी कांट स्टे इनडोर्स. इकॉनॉमीक एक्टिविटी स्टार्ट करपाक जाय, ना जाल्यार उपाशी पडटले. आयज पासून स्कुलां बंद आहा. मातशें सगळें बरें जालें, हो म्हयनो गेलो डिसेंबर, जानेवारीन जर तर वॅक्सीन इंडियेक येता जाल्यार फेब्रुवारीनसून आमी स्कुलां स्टार्ट करपाक जाय. ते तयारी आमी करपाक जाय. सम पीपल वील ओपोज, वील से दॅट 100% it is not over. The virus is still there. Virus will continue for the next 3-4 years. जे कोणे वॅक्सीन घेवंक ना तेका वायरस येतलोच चुकोन. हो वायरस कितलेच भाशेचे आतां ते हे आहा, डेंगू आहा, मलेरिया आहा, कितकेच भाशेचे आहा. ते एवरी इयर जाता तुका. मलेरिया फिवर आसूं, डेंगू. आमी पयला गोंयान कितले 10-12-15 डेथूय जाता, मलेरिया जावन, डेंगू जावन, आनी कसलो फिवर जावन. सो दीस कोरोना म्हणटा पळय तो आसतलोच, बट वी हॅव टू लिव वीथ इट. एंड वेन वी आर लिवींग वीथ इट, वी हॅव टू सी दॅट ऑल मेजर्स आर टेकन, ऑल प्रोटेक्शन इज टेकन बाय आवर ओन सेल्फ. दुसरो मनीस आमकां प्रोटेक्ट करचो ना, आमी खूद प्रोटेक्ट रावपाक जाय. आनी वी हॅव टू फेस दीस एज अ व्हेरी बीग चॅलेंज. बट फर्स्ट, जे कोणे आजुनी पासून धंदो खूब जाणांनी चालू करूंक ना, आयज सांगूंक सोदता हांव त्या लोकांक, तुमी भियेनाका, तुमी धंदो चालू करा.
खूब जाणांचे बिझनस आयज पासून बंद आहा. हांवें पळयल्या म्हाज्या दोळ्यांनी. रेस्टॉरंटां बंद आहा, गेस्ट हावजां बंद आहा. गेस्ट खूब येयल्या गोंयान, पूण ते भियेता आमी गेस्ट हावज ओपन करीत जाल्यार आमकां वायरस येतलो काय. तशें भियोन रावंक जायना आमी. तुमी चालू करा तुमचो धंदो. कितें ना कितें तुमकां इनकम येतलो. तेचेर दुसरे लोक जे अनएम्प्लॉयड आहात तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळटले. ते रावल्या, कामदार रावल्या की म्हाजो पात्रांव केन्ना चालू करतलो धंदो. हे पॅन्डेमीक म्हणटा पळय ते काबार जातले. पूण हो वायरस म्हणटा तो डेड जावंक जायना. इट कॅनॉट गो अवे जस्ट लायक दॅट. इट वील टेक सम टायम, इट वील टेक सम इयर्स. सो सम नेक्स्ट इयर ऑल्सो वी वील सी सम फ्यू केसीस हियर एंड देर इन गोवा. 10-15 केसी कोरोना वायरस जाल्यो म्हणून. अशें न्हू की वायरस गोंयान आहा म्हणून. त्या टायमार जावंक शकता. दिल्लीकूय जातल्यो, मुंबय जातल्यो. टील एवरीबडी गेट्स द वॅक्सीन. You just cannot get it overnight. So we have to live with it, is what I have to tell in short. थँक्यू मायकल बाब. तुम्ही आज सामके काळजांतल्यान उलयले. थोड्या दिसांनी नवें वर्स जाता आनी अशें इच्छुया की हे नव्या वर्सांत सगळ्यो ह्यो इश्यूज बऱ्यो जातल्यो आनी गोंयकार सदांच राज्य करतलो. थँक्यू व्हेरी मच. नमस्कार.